अशी एक अकस्मात आमकां खबर येयली थंय कोण एकट्यान आमगे सिद्धेश्वर देवळाक खुर्साक हें रोजरी घातली बेतीन घातली तेन्ना आमी स्पॉटार रोखडोच 2 मिनटां भितर हांव घरा कडल्यान थंय पावलो पावतर पळयल्यार सगळे आमगे लोक सगळे आमगे कमिटीचे मेंबर सगळे वाचिंगांवचे लोक सगळे थंय हजर आसलेले मागीर तेन्ना हांवें रोखडें येयलें देवा कडेन मागलें 2 वरां भितर तो मेळचो असो म्हणून आनी तो आमकां देवान आमगे थंय जागृता म्हणून ती दाखोवन दिली कसो मेळ्ळो तो आमी पयलीं कांय लोकांनी पळयल्लो तेन्ना त्या लोकांनी ताका सांगलें आमकां सांगलें तो अमको म्हणून डावटफूल म्हणून आनी तो आमगे पयलीं देवा कडेन येवपी वचपी आसलेलो आनी तो खंयच्या अर्थान येयला कितें करपा येयलो तो आमकां खबर ना पूण हें केलें तें वायट कृत्य केलें आहा तेणी तें अशें करचें न्हू आनी कोणीय करचें न्हू दुसऱ्यांनी बी करचें न्हू तुमकां कितें दिसता कोणें सांगलें बी अशें म्हण तांकां कोडू लायलें मुद्दम ते कदाचित सांगूंक शकता तें आमकां सांगू तुका हाजे पयलीं अशें इन्सिडंट जाल्या केन्ना अशें केन्ना जालें ना घडना तशें तेजे आनी हेजे मुखार पुलिसांनी कारवाय करची आनी मातशी हेजे मुखार आनी घडचें न्हू आनी ताका मुखार आमगे खंयच्या देवस्थाना भितर जावं खंयच्या हितूर एंट्री करून दिवपाची अशी अट घालून दवरपाची त्याच बरोबर ताका आनी कोणी जर हें केला शिकोवन धाडला ताका तो मातसो हें करून प्रेस करून दवरपा हें करपाचो सो पुलिसांनी चवकशी करपाची कडक एक अदमास असलेल्या मनशाक व्यक्तीक तेजे अरेस्ट करून तेणी ताका वसुली करून तेणें ते तोंडांतल्यान सामान घेतलो जें आपणें घातलें तो क्रिश्चन म्हळ्यार लुकास कारवालो आतां ताका अरेस्ट केल्लो आसा हेजे पयलीं केन्ना कांय जावं ना ही पयलींच घटना जावन आसा जें सिद्धेश्वर मंदिराक जें आज पर्यंत ह्या उगी गांवाक आज पर्यंत कसलेंच वायट कृत्य हांगा जालें ना आनीक जें ह्या मनशान वायट कृत्य जें केलेलें आसा हेजो कडक सरकारान हेजेर दखल घेवची आनी पुलीस डिपार्टमेंटान आनी हेका योग्य तो हेजेर डिसिजन घेवचें आनी हेका योग्य डिसिजन घेवन हेका मुखाल्ली योग्य तरेन तें हें करचो आनी तेजो जें अशें जें देवळांनी आमचे जे हिंदू धर्माचेर जे अत्याचार हे जे जातात ते खंय तर थांबोवपा जाय आनी काही अशें हे काही एक राजकारणाचे भितर डाव बी चालू शकता आव्हान हें करूं शकता कित्याक काही अशें जे ऋण जे अशें आसात हे माथेफीर आसा अशें हांकां भडकावचे हेचे हिंदूचे क्रिस्तांवाचे जे आमचे गोंयाक एक धर्मांचे हेजेर आमकां हें करपाचो आसा काही मनीस षडयंत्र हांगा चल्लेलें आसा तें अशें जावपा जायना गोंय आमगे शांती आसा आनी त्या बरोबर आमी शांतीकाय सगळे आमी धर्माच्या एकवटान हांगा रावंक जाय हें आमचो सगळ्यांचो सुचन जर अशें कृत्य जर हेजे मुखार तर केली जाय आनी अशें घडत रावल्यार तर आमी जशा तशें हेका आमी शिवसेना डोसा आमी दिवपाक फाटीं फुडें रावची ना